नमस्कार. हांव सुचित्रा येश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आम्ही आरोग्य भाग्याचे 45 उपाख्यान म्हळ्यार 45th एपिसोडाक येवन पावले. नेत्रदान महादान म्हणून आम्ही सगळ्यान आयकलेलें आसा. जाल्यार नेत्रदान इत्या कोरका, कोणी कोरका, केदन कोरका, कशी कोरका, कित्या कोरका म्हणलेले विशय आमकां कोणाकय सम माहिती ना. हे कारण नेत्रदानाच्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिवच्याक आजी आमी चयन केलेले विषय नेत्रदान, अ डिस्कशन ऑन कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट अँड आई डोनेशन. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल संगात आसाची कोड्यालाचे आनी उडप्याचे प्रसिद्ध नेत्रतज्ञ या कॉर्नियल अँड रिफ्रॅक्टिव्ह सर्जन डॉक्टर अपर्णा एन नायक हानी. मॅडम तुमकां ह्या उपाख्याना स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर अपर्णा एन नायक हानी कोड्यालाचे AJ इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अंतू तांगेल MBBS, गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड हांगा MS इन ऑफ्थल्मॉलॉजी, शंकरा आय हॉस्पिटल गुंटूर आंध्र प्रदेश हांगा फेलोशिप इन कॅट्रॅक्ट कॉर्निया अँड रिफ्रॅक्टिव्ह सर्जरी फावो करून प्रस्तुत उडपी मंगळुराचे प्रसाद नेत्रालयांतू कन्सल्टंट कॉर्निया अँड रिफ्रॅक्टिव्ह सर्जन जावन तांगेल सेव दिता आसाची. डॉक्टर अपर्णा आत्या दोळ्याचे म्हणटना दोळ म्हळ्यार एक मस्त सूक्ष्म जालेलें एक अंग, सकडाके दोळ म्हळ्याची की चड भंयाची. आमी आमगेल आज फुडले दोळ्याचे उपाख्यानांतू या एपिसोडांतू आमी दोळ्याचे रचनाक्रम या एनाटमी विशयी उलयलेलें आसा. जाल्यार आमगेले विक्षकांक ते वपास एक उडगास करूंक आमी एक दोळ्याचे रचनाक्रम या एनाटमी कशें आसा म्हणून पळोवया. बय. सो आतां दोळ्या एनाटमी म्हूण सांगचे आसल्यार आतां दोळ्यांतू विंगड विंगड पार्ट्स आसता. सो आतां आमी तुमकां एक स्लायड दाखयता तांतू. सो दोळ्याक आमी आयबॉल म्हूण सांगताची. आयबॉलांतू फस्ट आमगेल मुखावेलचे भाग अशे कॉर्निया म्हणून आमकां दूर दाखून ते ब्लॅक जो ब्रावन की ब्लू दिसता पुरो, बट ते एक्चुअली ट्रान्सपरंट स्ट्रक्चर. आमकां ते कलर दिशी भाग ताजी भितरवेलची पार्ट आयरिस म्हणून, आयरिसान त्या दोळ्याक कलर दिवचे. मागीर ताजी भितरवेलची भाग अशे लेन्स म्हणून. ते लेन्स नॉर्मली ट्रान्सपरंट असता. एज जाता 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 त्या ट्रान्सपरन्सी वता, तेदन ते कॅट्रॅक्ट म्हणून फॉर्म जावचे. मागीर ताजी भितरवेलची भाग अशे दोळ्याचे नर, ताका रेटिना म्हणून सांगताची. सो ते कशें जाता, लायट दोळ्या भितर येतना आमगेल कॉर्निया दाखून लेन्सा दाखून रेटिना तयार आयल निमित्त आमकां इमेज पळोवचें मेळटा. मागीर भितरवेलचे अशे ऑप्टीक नर्व म्हणून. ऑप्टीक नर्व आमगेल्या दोळ्याक आनी ब्रेनाक कनेक्ट करता. सो आमकां दिशील पुरा ब्रेनाक कनेक्ट जाल्ले निमित्त आमकां पुरा पळोवचें मेळटा. मागीर दोळ्याचे भायलची भाग व्हायट कलर, ताका आमी स्क्लिरा म्हणून सांगचे, द आउटर कोटिंग ऑफ दी आय. मागीर अशे तुमकां ते रेड कलर रिबनशे दिसता पळय इमेजांतू, ते एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स म्हणून, म्हळ्यार दोळ्याचे मसल्स असता. ताजे निमित्त आमकां हे कडे ते कडे वयरी तोगू पुरा पळोवचें जाता, म्हळ्यार दोळ गुंडाच जाता, गोंड्याचें जाता म्हणून. सो ह्या एक आमगेले बेजीक दोळ्या एनाटमी. हे दोळ्या एनाटमी पळयतना तुमी तांतू नमुनवार पदर पदर आसा म्हूण म्हणलें. तांतूंत भायले मोस्ट पदर कॉर्निया म्हणून, आनी आमगे लायचे हे भासाचे विशय आमी कॉर्नियाचे घेवन येतील निमित्त हे कॉर्निया म्हळ्यार कसलें आनी हांचें काम कसलें. आतां कॉर्निया हांव सांगिल म्हणकेची ट्रान्सपरंट स्ट्रक्चर. सो आमी आनीक पिक्चर आमी डिस्प्ले करताची, तुमकां तांतू दिसता कशें म्हळ्यार मुखावेलची भाग ट्रान्सपरंट स्ट्रक्चर. आतां आमी कंपेर करचे आसल्यार आमगेले वॉचा कंपेर कोरता. वॉचाच कान्नडी कशें आसा, डायल कशें आसा, सो त्या कान्नडी ट्रान्सपरंट स्ट्रक्चर आमी कॉर्निया कंपेर कोरता. मागीर भितरवेलची भाग अशें पुरो सांगिल म्हणके आयरिस लेन्स आनी त्या कॉर्नियांतू नमुनवार लेयर्स आसता. एपिथिलियम, मागीर बोमॅन्स मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, मागीर एंडोथिलियम, मस्त लेयर्स आसता. हाजी बगे तुमकां डिटेल हांव
सांगता नेक्स्ट. ओके, हाचे कॉर्नियाचे काम कसलें, हाजें गती कसलें आमकां दोळ्यांक? कॉर्निया कसं म्हळ्यार आतां आमगेले दोळे एक ऑप्टिकल सिस्टम म्हूण आसता. सो आमकां पुरो पळोवच्या जावचें मेन कॉर्निया, लेन्स आनी रेटिना निमित्त. आतां लायट पास जाता हांव सांगिल्लें म्हणकेची लायट पास जाता कॉर्निया दाखून लेन्सा दाखून रेटिना पावत. सो त्या ट्रान्सपरन्सी मेंटेन करता कॉर्निया. सो ते कितली क्लियर आसता आमकां तितले क्लियर देख पडटा. दोळ्या दृश्टीक काय जावं मेन अशें कॉर्नियान. आतां ಕೆಲವು ಜನ ಚಲ್ಡುವ ಜನ್ಮ ಸುಕ್ಕುನೋಚಿ म्हण आजन्म जावन तांणी दृष्टीहीन जावन आसताची तसं चेडवांक तो कसं पुरो समस्या असता. सान आसतना मस्त रिजन्स आसता दृष्टीहीन जावच्याक. एके कॉर्निया प्रॉब्लेम आसता, एके लेन्सान तूं सान दाखोवन कॅट्रॅक्ट जावन आसता पुरो, तांगेले रेटिना इफेक्ट जावन आसता पुरो. सो नमुनवार दोळ्या डिसीजीस चेडवां येवच्या पुरो. आनी ताजे ओट्टू दोळ्या ओट्टू इवन विंगड ऑर्गन्साकय एफेक्ट जावच्या पुरो. ताका सिंड्रोमीक एसोसिएशन म्हणून सांगताचे. तसं एक दृष्टीहीन आसोची चेडवांक हे कॉर्नियाचे ऑपरेशन कोरनु या शस्त्रचिकित्सा कोरनु तांगेली दृष्टी वापस हाडू साध्य की ते एक एक कंडिशना वयर डिपेंड जाता. आतां कॉर्निया मात्र एफेक्ट जाल्यार बट तांगेले भितर वयलचे रेटिना मागीर लेन्स पुरा सम आसल्यार येस तांकां आमी ट्रान्सप्लांट कोरून हेल्प करियेत. तांणी करेक्ट टायमार फॉलो अप येवका, करेक्ट चेकअपाक येवन करेक्ट ड्रॉप्स आनी पुरा घालून डेफिनेटली तांकां हेल्प करियता. येस ते आमी सामान्य जावन आयकुच्याक मेळू असेच ना ते जाल्यार एक आसा ते कसं म्हळ्यार कॉर्नियल ब्लायंडनेस म्हूण म्हणटाचे. हे कॉर्नियल ब्लायंडनेस म्हळ्यार कसं? कॉर्नियल ब्लायंडनेस म्हळ्यार आतां नेक्स्ट स्लायडा दाखयता. तांतू कसं म्हळ्यार आमी नॉर्मल दोळ्याक आनी कॉर्नियल ब्लायंडनेस दोळ्याक पाटी कंपेर करताचे. सो तुमकां लेफ्ट हँड सायड दिसचे नॉर्मल फंक्शन जावचे कॉर्निया. तेन्ना कसं जाता हांव सांगिल्लें म्हणके लायट रेज करेक्ट कॉर्निया दाखोवन लेन्सा दाखोवन रेटिना येवन इमेज क्लॅरिटी लायक आसता. आतां कॉर्निया एफेक्ट जाल्यार ते कसं जाता लायट पास जायना, ब्लॉक जाता. हांव तवय सांगिल्लें म्हणके आमगेले वॉचाचे ग्लास तांतू क्रॅक आयला, एक एक कसलें स्क्रॅच आयला म्हण जाल्यार आमकां घंटी दिसना. तशीची आमगेले कॉर्निया वायट जालें म्हण जाल्यार आमकां विजन क्लियर जावन देख पडना. सो तांकां एक सोल्युशन कसं म्हळ्यार कॉर्निया चेंज करचें. ते डॅमेज जाल्लें कॉर्निया आमी रिप्लेस केल्यार तांकां विजन आमी वापस दिवयेत. आतां तुमी सांगल्यार कॉर्निया डॅमेज जालेले रिप्लेस करचे म्हणून. ताचे पयले आमी कॉर्नियाक डॅमेज कसो पुरो निमित्त जाता म्हूण पळयात. सो कॉर्निया डॅमेज जावचे मस्त रिजन्स आसा. सो नेक्स्ट स्लायडांत आमी ते दाखयतात तुमकां. सो त्या स्लायडांत कॉर्नियल डिसीजीस नमुनवार आसा बट हांव तुमगेल्या कॉमन डिसीजा विशीं हांव डिस्कस करता. सो फर्स्ट तुमी इमेज पळोवच्या गेल्यार त्या कॉर्नियल इन्फेक्शन आमी मायक्रोबियल केरेटायटीस म्हूण सांगताची. कॉर्नियल इन्फेक्शन कशें जावचें, दोळ्यात धुळी पडल्यार जावच्या पुरो. एके आमी गार्डनिंग जावं करतना कसलें झाडाच कसलें लागून पान की कसलें लागून तेन्ना कसं करताची दोळ्या भितर गेल्ले कुडले दोळ रब करूं स्टार्ट करताची. दोळ्या भितर धुळी वचून रब केले तितले इन्फेक्शन जावचे रेट चड आसता. आनीक कसं म्हळ्यार आमगेले केलो गांवांत तांणी पुरा जन कसं करताची हो दोळ्याक कसं की पडली म्हूण तांणी ट्रेडिशनल मेडिसीन म्हूण सांगताचे आमी. सो तांणी कोथंबरी उदक की एके रोज वॉटर एके दुद्धा शाय एके उश्ट्या तें पुरा लायिल्लें आसा. सो तें पुरा लायिल्ले निमित्त इन्फेक्शन जावचे चान्सीस मस्त चड आसता. सो तें जाल्ले निमित्त आमगेले कॉर्नियांतू इन्फेक्शन जावचे चान्सीस आसता. एक पाटी इन्फेक्शन जाल्यार तें ताका एक दोन डायरेक्शनां वचचें. एक कसं म्हळ्यार आमी ट्रिटमेंट घेवन न्हू आमगेलें इन्फेक्शन उणी करून कॉर्निया इन्फेक्शन उणी जाल्या नंतर स्कार जाता. आतां आमगेल्या स्किनांत एक पाटी इन्फेक्शन एक घाय जाल्यार कशी स्कार जाता, एक कर्ल व्हरता, तशीच कॉर्निया इन्फेक्शन जाल्या नंतर एक कर्ल व्हरता. त्या कर्ल्याक आमी ट्रान्सप्लांट करून सम कोरयता. तें एक डायरेक्शनां वचचें. आनीक डायरेक्शन कसं म्हळ्यार त्या कॉर्नियल इन्फेक्शन ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ कसं जाता ड्रॉप्स आनी रेस्पॉन्स जायना, चड जाता वता. तें चड जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार दोळ्या भितर स्प्रेड जावचे चान्स आसता.
सो त्या आमी राबोवचे खातीर आमी ताका थेरप्युटीक ट्रान्सप्लांट थेरप्युटीक केरेटोप्लास्टी म्हणून करून आमी दोळो सेव कोरयता. सो ताका थेरप्युटीक केरेटोप्लास्टी म्हणचे. नेक्स्ट आमी इमेजा पळोवचे आसल्यार बुल्लस केरेटोपथी म्हूण आसा. बुल्लस केरेटोपथी म्हळ्यार कशें जाता, इट इज अ क्लाउडी कॉर्निया. ते इमेजा पळोवचे आसल्यार कॉर्निया क्लियर ना, ताजेर एक कर्ल पडला. सो त्या खंयच्यान इमेज जावचे, हांव सांगेल म्हणके कॉर्नियान मस्त लेयर्स आसता. भितर वयलची लेयर एफेक्ट जाल्यार एंडोथिलियम म्हूण आसा, त्या एफेक्ट जाल्यार एक कॅट्रॅक्ट सर्जरी जावच्या पुरो, एक फ्यूक्स डिस्ट्रोफी म्हूण आसा, ऑलरेडी एंडोथिलियमान डिसीज जावन आसा पुरो. ताजे निमित्ती कॉर्निया भितर उद्दा भरू स्टार्ट जाता. एक पटी उद्दा भरले नंतर क्लॅरिटी वता. ते कॉर्नियल एडिमा म्हूण सांगताची. दोळ सुटचे दोळे सुटचे वय, ताका आमी बुल्लस केरेटोपथी म्हणटाची. त्या जाल्यार आमी ट्रान्सप्लांट करून सम केलेले आसा. जाल्यार हे बुल्लस केरेटोपथी जावच्याक कारण कसं आसा? मस्त कारण आसा. एक हांव सांगेल म्हणकेची एंडोथिलियम, आमगेल कॉर्निया एंडोथिलियम नॉर्मल आसल्यार त्या कॉर्नियल ट्रान्सपरन्सी मेंटेन करता. बट त्या कॉर्नियल एंडोथिलियम एफेक्ट जाल्यार त्या डॅमेज जाता एफेक्ट जाल्यार त्या मस्त रिजन निमित्त एफेक्ट जावच्या पूर एक एज जाता जाता एंडोथिलियम वीक जाता. आनी एक फ्यूक्स डिस्ट्रोफी म्हूण आसता, म्हळ्यार ते जन्मा दाखोवन एक वीकनेस आसता, ते स्ट्रॉंग आसना. तेन्ना कसं जाता, कॅट्रॅक्ट सर्जरी केल्या नंतर आनीकय वीक जाता. सो एक एज रिलेटेड आनीक सर्जरी केल्या नंतर वीकनेस जाता. तेन्ना दोळ्या भितर उद्दा भरू स्टार्ट जावचे, तेदन ते बुल्लस केरेटोपथी म्हणून जावचे. सो ताकाय आमी ट्रान्सप्लांट करून सम करयेता. मागीर दुसरें ते एडवान्स्ड केरेटोकोनस म्हणून वय कॉर्नियल परफोरेशन या पण दुसरे तुमी म्हणचे. वय एडवान्स केरेटोकोनस म्हळ्यार त्या एक कॉर्नियल डिसीज. तें कशें जाता म्हळ्यार नॉर्मली आमगेल कॉर्निया कर्वेचर एक कर्व जावन आसता, डोम शेप आसा. केरेटोकोनसान शेप आल्टर जावन कोनिकल शेप जाता, तांडीलशें जाता. त्या जाल्या निमित्त विजन ड्रॉप जाता. सो त्या एडवान्स्ड स्टेजांत आमी ट्रान्सप्लांट करून सम करयता. इनिशियल स्टेजांत आमी क्रॉस लिंकिंग ट्रिटमेंट म्हणून करता ताका. लास्ट अशें कॉर्नियल परफोरेशन म्हळ्यार वट्टू जावचे. सो त्या केदन जाता, इन्फेक्शनान जावच्या पुरो, केलो ऑटो इम्यून डिसीजान जावच्या पुरो, लागून जावच्या पुरो. सो मस्त रिजनान कॉर्नियल परफोरेट जावच्या पुरो. ताका आमी एमर्जन्सी केरेटोप्लास्टी, ताका आमी टेक्टोनीक केरेटोप्लास्टी, टेक्टोनीक ट्रान्सप्लांट म्हणून सांगता. म्हळ्यार वट्टू जाल्यार आमी क्लोज करचे, ते आमी करून ट्रान्सप्लांट करून दोळो सेव करयता. ते तशी सोडल्यार दोळ्या भितर इन्फेक्शन वचचे चान्स आसता. सो असल कंडिशनान ते आमी ट्रान्सप्लांट करून सेव करता. दोळ्याक काड्डी बड्डी लागल्यार ताका आमी अशीची ट्रान्सप्लांट करपा पडटली. वय ते डिपेंड्स. आतां काड्डी लागून घाय जाल म्हूण जाल्यार घाय ड्रॉप्सान समजता. केलो पटी घाय डीप जावन एक इन्फेक्शन जाता. आतां काड्ड्यांनी लागून इन्फेक्शन जावचे चान्सेस चड आसता. कॉर्नियल इन्फेक्शन फस्ट फोटो दाखयला. त्या इन्फेक्शन जाल्यार गूण जाल्ले नंतर, ते स्कार फॉर्म जाले नंतर, तेन्ना हांव सांगिल्लो क्लाउडी कॉर्निया आसल्यार विजन दिसना, ताका आमी ट्रान्सप्लांट करपाक जाता. आनी कशें जाता म्हळ्यार केलो जन चेडू पटाक मारतना आनी पुरा तांकां दोळ्या लागता. तेदनय कशें जाता म्हळ्यार ते समज सिवियर लागल्यार तांकां तांगेलो दोळो स्कारिंग जाता. सो स्कारिंग जावन तांकांय ट्रान्सप्लांट करून सम करता. आमी आतां तितली वेळ ट्रान्सप्लांट म्हणलें, आमी आतां कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट म्हळ्यार कसं जालें आनी हें केन्ना कोरयता आनी हाजें प्रोसिजर कसं जालें म्हणून तुमी सांगता ಸ್ವಲ್ಪ. सो हांव सांगेन म्हण कितले पुरो आमी तुमकां कॉर्नियल डिसीजीस दाखयला. सो त्या तसो डिसीजाक आमी ट्रान्सप्लांट म्हळ्यार कसं जाल्यार नेत्रदान. आतां दोळो डोनेट करताची, त्या डोनेट केलेल्या दोळो आमी घालचे. म्हळ्यार आतां एफेक्ट जालेले की स्कार जालेले दोळ आमी ते पार्ट ऑफ द कॉर्निया आमी काडू, मागीर नवे लायक लायक क्वालिटी कॉर्निया आमी रिप्लेस करचे. कॉर्निया रिप्लेस करचे, ताका आमी कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट म्हणून सांगता. त्या नेक्स्ट स्लायडांत एक इमेजांत वय तुमकां क्लियर दिसता. सो फर्स्ट इमेजांत आमकां क्लाउडी कॉर्निया दिसता, एफेक्ट जालेले कॉर्निया. ते आमी काडू लायक क्वालिटी कॉर्निया घालून तांगेले विजन आमी रिस्टोर करूं येता.
आता खंयच्याय एक ट्रान्सप्लांट करतना म्हळ्यार एक दुसऱ्याले अंगा सुकून कसलें एक अंग आनीकल्या अंगाक घालतना तान तेका इम्युनो रेस्पॉन्स एक क्रिएट जाता म्हळ्यार तेका रिजेक्शन जाता म्हळ्यार त्या नवे घालेले एक आयटम दुसऱ्या अंगा सुकून घालेले आयटम हे अंग ते स्वीकार करत लक्षा पुरो अशी हे कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट ते जाता की वय आतां कॉर्नियल ट्रान्सप्लांटांत एक बेनिफीट कसं म्हळ्यार आतां आमगेले विंगड ऑर्गन्स कंपेर केल्या तातूंत ब्लड वेसल्स आसता ब्लड वेसल्स आशिल्ली मिती तांगेले रिजेक्शन रेट्स चड आसता कॉर्नियांत बेनिफीट कसं म्हळ्यार ब्लड वेसल्स ना तांतू इट इज ए वॅस्क्युलर म्हळ्यार ब्लड वेसल्स रगत ना तांतू सो ताची सक्सेस रेट विंगड ऑर्गना कंपेर केल्यार इट इज मोर दॅन 90%. बट 100% सक्सेस म्हूण ना पुरा कसं जालें म्हळ्यार फायनली आमी ट्रान्सप्लांट करचे विंगडाल बॉडी पार्ट सो रिजेक्शन रेट डेफिनेटली आसा बट व्हेरी व्हेरी मिनिमल विंगड ऑर्गना कंपेर केल्यार इट हॅज अ मोर दॅन 90% सक्सेस रेट. आता कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट करतना कसं पुरा कॉम्प्लिकेशन जावचे साध्यता आतां कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट करतना डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ द म्हळ्यार आमगेल्या रिसिपियंटार हेल्था वयर डिपेंड करता तांगेल्या दोळ्याक कितली इन्फ्लमेशन आसा की कितली इन्फेक्शन आसा की ताजे वयर डिपेंड करता आनीक डोनर क्वॉलिटी आतां आमकां मेळचे दोळो आतां आमी तांकां ट्रान्सप्लांट करचे दोळ्या क्वॉलिटी ताजे वयर डिपेंड करता आनी तुमी सांगता म्हळ्यार कॉम्प्लिकेशन्स सो कॉम्प्लिकेशन्स कशे जावचे पडटा 2 रिजन्स आसा आनीक कसं म्हळ्यार पोस्ट ऑप आतां ऑपरेशन जातरी आतां एक फावटी ट्रान्सप्लांट केल्ली म्हूण जाल्यार जाल्ली म्हूण न्ही आमी टायमार चॅकअप येवका टायमार ड्रॉप्स घालका ते आमी फॉलो करनी जाल्यार कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली आसताची एक कसं म्हळ्यार इन्फेक्शन जावचें आतां ऑपरेशन जाले नंतर कॅर घेयनी करेक्ट ड्रॉप्स घालनी एक दोळ्याक कोयर पडलो एक गाडीर वतना हेल्मेट घालनी तसले कसले कॅर घेयनी जाल्यार दोळ्याक कोयर वचून इन्फेक्शन जावचे चान्सीस चड आसता आनीक कसं म्हळ्यार लॉंग टर्म दोळ्याक प्रेशर येवचे चान्स आसता ग्लोकोमा म्हणून सेकंडरी ग्लोकोमा म्हणटाचे त्यामुळे येवचे चान्सीस आसता बट आमी करेक्ट ताचे खातीर सांगचे ट्रान्सप्लांट जाल्ली नंतर टायमार फॉलो अप येवका करेक्ट ड्रॉप्स घालका आता ट्रान्सप्लांट करतरी दोळ सुच्चे नातल्या तांचो रगत येवचे नातल्या वंकेर येवचे उद्दा येवचे असले प्रोजेक्ट की ट्रान्सप्लांट जातरी मेन कसं जावचें फस्ट 1-2 वार ताई दोळ्या दाखून थोडे उद्दा येवच्या आसूं पुरो म्हळ्यार केलो ट्रान्सप्लांटांत आमी स्टिच घालताची एक न्हय 16 स्टिचेस आसतात दोळ्यांत सो फस्ट 1 or 2 weeks दोळ्या दाखून उद्दा येवच्या पुरो ते नॅचरल ड्रॉप्स घाल समजता स्टिच घालला म्हणून कळना तुमकां नॅचरल फील जाता आनीक कसं म्हळ्यार दोळ्या दाखून वंकेर येवचे न्ही तशें कसले आसना थोडे रेडनेस आनी स्वेलिंग एक फर्स्ट वीक मात्र आसता सेकंड वीका दाखून समजता तुमकां कसले फिलींग एक दूख की तसले कसलेय आसना तुमकां एक्चुअली क्लियर दिशा स्टार्ट जाता हय. आता कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट जातरी तांकां कन्नडांत घालचे गती आसतली वय आतां कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट जातरी एक कसं म्हळ्यार विजन क्लियर जावच्या कशी 6 months to 1 year ते लागता सो आतां ट्रान्सप्लांट जाल्ली म्हूण पाय दाखोवन दिसता म्हणून इमिडिएट चुकून न्ही आतां आमगेले कॅटरॅक्ट जाल कुडले जाता लॅसिक जाल कुडले मेळटा विजन बट ट्रान्सप्लांट टेक्स टायम सो 6 months to 1 year कसले म्हळ्यार विंगडाल बॉडी पार्ट आमगेल बॉडी एक्सेप्ट करूंक टायम लागता मागीर हांव सांगिल्लें म्हणके स्टिचेस आसता सो आमी ग्रॅज्युअली टायम वता आमी स्टिचेस एक एक काडटाची तेन्ना आमगेलें विजन क्लियर जाता वता तेन्ना कसं जाता केलो ट्रान्सप्लांट जातरी एक थोडे पवर व्हरता म्हळ्यार एस्टिग्मॅटिझम म्हूण सांगता ताका आमी ग्लासीस घालून क्लियर करी येता पक्कन एस्टिग्मॅटिझम पवर चड आसा म्हूण जाल्यार ताका स्पेशल कॉन्टॅक्ट लेन्स समेत आसा सो त्या घालून विजन क्लियर कर समकोरी डेफिनेट. आता हे तुमी स्टिच म्हणले सुचर म्हूण म्हणलें त्यात काडका म्हूण म्हणलें ते रिएब्सॉर्बिंग टायप स्टिच घालचे न्ही तशें जाल्यार न्ही ताका रिएब्सॉर्बिंग घालूं ना कसं जाल्यार म्हळ्यार आमी त्या होस्ट आनी हें कसं जाल्यार डोनर आनी रिसिपियंट करेक्ट पोजिशनार दवरका सो आमी एब्सॉर्बिंग जाल्यार ते रब्बना मस्तकाळ आमकां ते मस्तकाळ रब्बून दोळ सेट जावका सो सेट जावचे आमी टायम येस.
अते कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट म्हळ्यार खंयची प्रायेचे जनाक कोरचे तसले एक सर्जरी तांतू एज म्हणना कोणा रिक्वायरमेंट आसा तांकां आमी कोरयत सान चड आदाकून एल्डरली ताई कोणाकय कोरयत मेन तांकां कॉर्निया ब्लायंड म्हणटात कॉर्नियल डिसीज आशिल्ल्यांक कोणाकय कोरयत एज रिस्ट्रिक्शन म्हूण तसले ना अते कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट म्हळ्यार ट्रान्सप्लांट म्हणटना ताका एक जडाव आनी चेडाव तशी ताका कितली खर्च जाता ओके आता कॉर्नियल ट्रान्सप्लांटात डिपेंड्स आता तुम्ही नेत्रदान इज फ्री ऑफ कॉस्ट तांतू कसलय विकचे घेवचे मनी इनवॉल्ड आसना दान केलेल्यांक सो सर्जरी तुम्ही निमगूच जाल्यार आता तुम्ही गव्हर्मेंट सेटअपान केल्यार डेफिनेटली तुमकां फ्री एक उणांत करताची सेम तुम्ही प्रायवेट हॉस्पिटलाक केल्यार तांगेल हॉस्पिटला चार्जीस पुरा आसता आणि डिपेंड्स आणि तुम्ही एडवान्स्ड कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट म्हणून आसा म्हळ्यार लेमेल्लार ट्रान्सप्लांट म्हणून सांगताची ते आमी डिस्कस करताची तुम्ही लेमेल्लार ट्रान्सप्लांट करूचे असले डेफिनेटली चार्जेस कॅन गो अप टू 30, 40 or even 50 डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल अँड कंडिशन येस आणि ह्या कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट केलेल्या दोळ्याक कॅटराक्ट येतगी कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट केलेल्या दोळ्याक कॅटराक्ट येवचे चान्सेस ना व्हेरी रेअर ते डिपेंड्स आता हांव सांगेन म्हणजे थेरप्युटीक खंयच्या थेरप्युटीक ट्रान्सप्लांटांतू तेन्ना पुरा इन्फ्लमेशन आनी चड आसता तेन्ना ना कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट्स त्या पुरा येवच्या पूर बट नॉर्मल आमी विजन क्लियर जेवचे ट्रान्सप्लांट करता पण तांतू कॅटरॅक्ट येवचे येनाच आता कॅटराक्ट सर्जरी जाल्ली कुडले जनाक खंडापटे उजवाड दिसता दोळ्याक मातशी उजवाड दिसता म्हण म्हणटाची तशीच कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट करता एक जाता की ना तश कसले सिम्टम्स आसना सो युजली आमी कसं करतात म्हळ्यार ऑपरेशन जेल तशीची आमी डार्क गॉगल्स आनी प्रोटेक्टिव्ह गॉगल्स दिताची सो त्या घालून न्हू तांकां एटलिस्ट 15 days आमी घालूं सांगताची सो तसं कसलेय सिम्टम्स आसले आनी सांगताची ब्रायट लायटांनी तुमी सांगितलें उजवाडांनी वच्चो नका म्हूण कसले म्हळ्यार खंयचेय ऑपरेट केलेल्या दोळ्यान तूं एक थोडे एक इन्फ्लमेशन म्हूण आसता ते इन्फ्लमेशन उणी जावच्याक 1-2 weeks लागता सो तेदन त्या टायमार आमी डार्क गॉगल्स तांकां घालूं सांगताचे ते 1-2 वारान समजता हे कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट केलेल्या दोळ्याक कसले खमचेशी नातल्या खुर्ज खावचे तसले सिम्टम्स आसता की होय त्या हांव सांगेल म्हणके स्टार्टिंग फर्स्ट 2 weeks मात्र आसता मागीर तांणी नॉर्मली हें करीत कंटिन्यू करीत खमच्यांनी कसले आसना सांगेल म्हणके तुमकां दिशा पुरो इतली स्टिचेस आसा कसले फील जाता म्हणून कसलेय फील जायना 1-2 वार जाल्या नंतर तुमी नॉर्मली हें करीत नॉर्मल काम नॉर्मल म्हळ्यार मोबायलांनी पळोव येता की टीव्ही पळोव येता की होय मोबायल टीव्ही पुराय पळयत तांतू कसलेय रिस्ट्रिक्शन म्हणून दोळ्या उद्दा वचना तसं कसलं रेस्ट्रिक्शन ना वय सुरे स्टार्टिंग हांव सांगेल म्हणके स्टार्टिंग 2 to 3 weeks मस्त क्रुशल आता दोळ्या उद्दा म्हळ्यार आतां कसं जाता सोपा उद्दा आनी पुरा घालूं आमी हें करपाची बट आमी दोळ जो तोंड धुवचे आसल्यार दोळ बंद करून आमी धुवचे सांगताचे आनी दोळ क्लीन करता जाल्यार आमी लिड वायप्स म्हूण आसाचे त्या लिड वायप्सान आमी दोळो क्लीन कर दोळ्या रेपे पुरा तांदूळ क्लीन कर आता कॉर्नियल डिसीज जे आसा या बायल मनशालांतू चेड आसची की दादल्या मनशालांतू तशी कसलय ना कोणाकय येवच्या पुरो तांतू जेंडर हें म्हूण कसलय ना सो आमगेले केरटोकोनस असो बुल्लस केरटोपती इन्फेक्शन असो ते कोणाकय येवच्या पुरो सो देर इज नो जेंडर आता ते कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट जालेल्यान रांदप आनी कोरेत गे इत्या निमगोच म्हळ्यार रांदप करतना ते फण्णगी तेल्ला घाटू मागीर प्रेशर कुकर आसता प्रेशर त्या पुरो येतना ते ओके वे दोळ्याक हांव ते सेम आतां फर्स्ट फ्यू वीक्स मस्त क्रुशल तेदन तुमी एक्स्ट्रा केअर घेवका आतां ते प्रोटेक्टिव्ह गॉगल्स की तें घालून तुमी गॅसाल्या आरामेर वचून करयत बट फर्स्ट 2-3 weeks आमी रेकमेंड करनाची तें जाल्ले नंतर तुमी डेफिनेटली तुमगेले गॅसा कामांनी कोरयत बट तुमी चड त्या गॅसाल्या वचचे आसल्यार गॉगल्स घालून आरामेर कोरयत एक प्रोटेक्शन म्हळ्यार आसता एक पटी ते ट्रान्सप्लांटा दोळ सेट जालवा मागीर तुमी कन्नडक नाशी समेत करयत तशीची आतां एक रुरल एरिया म्हटल्यार गांवांत पुरो पळयल्यार तांणी थंय रान्नी उज्जी म्हूण करताचे ते धोर आनी येवता सलेक्या तसो लाग पुरा दोळ्याक मागीर कसले त्रास जाता की ताजे निमित्त ट्रान्सप्लांट जातरी
युजली ना हांव सांगेल म्हणके फर्स्ट फ्यू वीक्स मस्त क्रुशल त्या टायमार तुमी उज्जैलानी पुरो वच्चानच त्या एक पट्टी सेट जाल्ले नंतर मे बी आफ्टर 4 months की 5 months की त्यान जाल्या नंतर तुम्ही उज्जैला वच्चे तर तुमकां रिस्ट्रिक्शन आनी कसले आसना. इनिशियली आमी सांगता कसं म्हळ्यार जड उपकोळ नाकाची त्या पुरा आमी सांगताची त्या इनिशियल 2-3 वीक्साक मात्र मागीर एक पट्टी सेट जाल्या नंतर तुमगे नॉर्मल लायफ आमी लीड करया. अत्य ट्रान्सप्लांट जाल्ले दोळे ताका कसले एक्सरसाइज आनी आसता गे करूंक? एक्सरसाइज म्हण तशें कसलें आसना. मेन आमी तांकां ड्रॉप्स मस्त काळ घालका जाय त्यांच आमी एक्सप्लेन कोरका. कसलें म्हळ्यार सुरैत आनी ऑपरेशन जाले नंतर थोडे दीस घालताची मागीर समजेल म्हूण सोडताची तें एक करूनच. कसलें म्हळ्यार ड्रॉप्स ऑलमोस्ट 6 months to 1 year ते घालका जावच्या पुरो तें एक कमिटमेंट दिवका जाता. एक ड्रॉप्स कितें 2-3 नमण्याचे? 2-3 नमने ड्रॉप्स असतात. वय सो एक आमी स्टिरॉयड ड्रॉप्स म्हूण दिताची. स्टिरॉयड ड्रॉप्स घालका जाता लॉंग टर्म. कसलें म्हळ्यार आमगेले ते ग्राफ्ट आमगेले कॉर्नियल ग्राफ्ट क्लियर दवरूक एक पट्टी सेट जाल्या नंतर आमी हगोर ड्रॉप्स उणी उणी करून रांबयता. आतां तुमी सांगिल्लें कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट कोरका जाल्यार एक दान इले दोळे जाय म्हणून या नेत्रदान केलेले दोळे जाय या कॉर्निया जाय म्हणून. हे नेत्रदान म्हळ्यार कसलें आनी हे कोणी कोरीत? ನೇತ್ರದಾನ ಅತ್ತ एक ಸ್ಲೈಡ್ ಸಮಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೇತ್ರದಾನ ಬಗ್ಗೆ सांगचेसल्यार इट इज अ ॲक्ट ऑफ चॅरिटी, इट्स ॲक्ट ऑफ कायंडनेस. ओके सो आमी जगत्ता पळोवच्या गेल्यार मस्त जन सान एज आदाकून ಹೊರಟು ते कॉर्निया ब्लाइंड मस्त जन आसा लक्ष गटल्यान आसाची. बट आमगेल्या देशांक प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार आई डोनेट करतल ना आमची. सो लक्ष गटल्यान जन ब्लाइंड असताना आमगेल्या इंडियान तू डोनेशन आसा एक 20,000 की 25,000 तितलेची. सो त्या डिमांड सप्लाय आमकां मीट जातना. सो कशें जाता कॉर्निया ब्लाइंड आशिल्ले चेडो तांगेले एज्युकेशन की तांगेले स्कुला कॉलेजा वचचे पुरा इफेक्ट जाता. तांकां जॉब मेळो कश्ट जाता. इवन आमगेल्या विंगड कसले तांगेले नॉर्मल काम करू तांकां कश्ट जाता. सो तांगेले फ्युचर एफेक्ट जाता. सो आई डोनेशना थ्रू आमी तांकां एक जीवन दिव येता, तांकां एक सेकंड लायफ दिव येता म्हूण एक आमी हें करचें आई डोनेशन. आतां केल्या जनाक कसो भंय आसता म्हळ्यार आई डोनेट केल्यार तांकां मोक्ष मेळना नातल्यार तांकां नंतरा वयल जन्मान मुखा वयल जन्मान तो तांणी कुर्डी जावन जन्मा येताची हे पुरो समजूं. असं आमगेल्या देशान मस्त मिथ्स आसा, मस्त म्हळ्यार मस्त कन्फ्युजन्स आसाची. ओ आतां हांव आतां डोनेट केल्यार म्हाका तुमी सांगिल्लें म्हणके नेक्स्ट लायफ हांव कुर्डी जावन जत्वा म्हूण. सो डेफिनेटली ना, तुमी डोनेट करीत मुखार सुयेत कसलेय तोंदरे ना. सो ह्या मिथ्ता दाखून आमी भायर येवका. सो केलो जण सांगताची आतां आमी ऑर्गन डोनेट करून आमी हें जाल्यार देव आमकां स्वर्गा येवच्या सोडना, असो पुरा मस्त मिथ्स आसताची. सो जनान तांतूंतल्यान भायर येवका म्हूण एक रिक्वेस्ट ॲज अ ट्रान्सप्लांट सर्जन. कसलें म्हळ्यार इवन आमगेलें आतां जीवन जाल्ले नंतरय विंगडाल दोळे थ्रू आमी आसूं येता. सो डेफिनेटली इट्स अ ॲक्ट ऑफ कायंडनेस. सो आनी विंगड मिथ्स आसा हांव तुमगेले डिस्कस करता. सो ताजे फुडें एक अनेक प्रश्न आसा म्हगेले. आतां नेत्रदान वांचन आसतना कोर येतवा म्हणून न्हय मरतरी कोरका म्हणून. ओके ह्या एक सिच्युएशन आयला कशें म्हळ्यार आतां चेडो एक ब्लाइंड जावन आसा. सो सिच्युएशन कशें म्हळ्यार ते चेडा दिसान ताका स्कुला आनी वचप कश्ट जाता तागेले डे टू डे हँग कोरक. सो तागेले पेरंट्स एक पाटी येवन निमगेलें आसा अशें अशी आमी दान कोर येता म्हगेल्या चेडा एक विजन दिवच्याक एक दोळ्यान आनी एक दोळ्यान मॅनेज करता ना किडन्यांनी डोनेट करता तशी. सो ह्या सिच्युएशन आयल्यार एक पाटी तांकां कसो उत्तर दिवचें म्हूण कळना. सो डेफिनेटली जिवंत आसतना डोनेट करूंक जायना. सो दॅट इज इल्लीगल अँड इट्स नॉट अलाउड. हय जाल्यार नातल्यार इल्लीगल न्हय नातल्यार करूं जाता आशिल्लें ना ना तें करूंक ना. कसलें म्हळ्यार दिश्टी दोळ्यान करचें इट इज अ ॲक्ट ऑफ क्रायम. एकल्याक कुर्ड करून आनेकल्याक दृश्टी दिवचे तें समन्हय म्हणून एकल्याक दृश्टीन करचें आनेकल्याक दृश्टी दिवची तें समन्हय म्हणून तशें. तशें ते तुमी तें सोशल स्टिग्मा म्हण म्हणटना ह्या खंयची पुरा
धर्मांतू या जातींतू पळोवच्या मेळटा आमकां न्ही पुरो जातीन ते तसो स्टिग्मा आसा न्ही सगळ्यांना ते डोनेट करीत आतां जाती धर्म पळोवच्या गेल्यार कोणाकय आतां खंयचेय जाती तांगेल्या स्क्रिप्चर्सांतू डोनेट करूं ना म्हूण कोणेय सांगिल्लें ना. पुऱ्या जातीच्यांनी डोनेट करियेत. खंयचेय एज असो आतां बायल मनश असलो दादलो मनश असो डोनेट करीत. सान चड दाखोवन व्हड थंय डोनेट करीत. आनी हाका ब्लड ग्रूप आनी मॅचिंग कसलेय करका म्हूण ना. आतां विंगड ऑर्गन डोनेशनांतू ह्या ब्लड ग्रुपा मात्र डोनेट करीत म्हूण आसता. कॉर्नियांतू त्या कसलेय ना. कोणेय डोनेट करीत कसलेय रिस्ट्रिक्शन खंयचे प्रायाच्याने करीत खंयचेय प्रायाच्याने डोनेट करीत. आतां ಕೆಲವು जनाक दृष्टीचे इतर समस्या म्हळ्यार रिफ्रॅक्टीव समस्या आसता म्हळ्यार दोळ्याक कन्नड असले शिवाय दिसना म्हणून या तांगेले कॅट्रॅक्ट आसा दोळ्याक म्हणून तांणी मेल्ल्यारी तांगेली दृश्टी आमी दान करीतली वय. आतां युजली त्या निमगीतलो आसच. आतां हांव कन्नडाक घालतस, हांव कॉन्टॅक्ट लेन्स घालतस, मिगेल दोळ्या लासीक जाल्ला हांव डोनेट करीत वय. तुमी डोनेट करीत तुमकां कसलेय रिस्ट्रिक्शन ना. आतां एज जाता जाता पुरो जाणांक कॅट्रॅक्ट येता, ಕೆಲವು जनाक दोळ्या प्रेशर जावन ग्लोकोमा येता, शुगर येवन डायबिटीक रेटिनोपॅथी आमगेले रेटिना एफेक्ट जाता. सो तसल कसलेय प्रॉब्लेम आसल्यार कॉर्निया नॉर्मल आसता. सो तांणी समीत डोनेट करीत. आतां तुमकां दोळ्या ऑपरेशन जाल्ला, खंयचेय ऑपरेशन जावचें पुरो, की कॅट्रॅक्ट सर्जरी जावन आसा पुरो, एके आमगेले कणसू दोळ्या स्क्विंट ऑपरेशन जावन आसा पुरो, रेटिना ऑपरेशन जावन आसा पुरो, डेफिनेटली तांणी समेत डोनेट करियेत. ऑलरेडी कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट जाल्लेल्या मनशांनी करीत की मरत येस तांणी समेत करियेत. वय हांव सांगिल म्हणकेची आतां तांगेल्या ग्राफ्ट आतां क्लियर आस म्हूण जाल्यार तांगेलें विजन क्लियर आस म्हूण जाल्यार डेफिनेटली आनेकला थंय पावयत म्हूण. आतां एक मनशान नेत्रदान केलेले निमित्त कितली जनाक ताजे उपकार जाता. आतां फुडली कालांत कशें आशिल्लें म्हळ्यार आतां केरेटोप्लास्टींत फूल थिकनेस केरेटोप्लास्टी म्हूण आसता आशिल्लें. तेदना एक डोनर म्हळ्यार 2 दोळे आमी एक स्लायड प्रोजेक्ट करताची. येस सो 2 दोळे म्हळ्यार फुडें 2 जाणां वता आशिल्लें म्हळ्यार एक दोळे एकल्याक आनी एक दोळे आनी एकल्याक. आतां आमगे सर्जिकल एडवान्स जायला कशें म्हळ्यार हांव तावळ तुमकां सांगिल्लें कॉर्नियांत मल्टिपल लेयर्स आसा म्हणून. त्या पदर आमी ट्रान्सप्लांट करचे आसता लेमेल्लार केरेटोप्लास्टी म्हणचे. आतां कॉर्नियांतू वयरची भाग एफेक्ट एक नेक्स्ट स्लायडान तूं हें करताची. सो कॉर्नियांच्या वयरची भाग एफेक्ट जाल्यार आमी ताका त्या भाग मात्र ट्रान्सप्लांट करीत. तो भाग एफेक्ट जाल्यार त्या भाग मात ट्रान्सप्लांट करीत. ताका विंगड नमने सर्जरीज आसता. सो 1 डोनर आमी ऑलमोस्ट 4 to 5 जनाक विजन दिवयेत. याची लॅमिनार केल्यार लेयर मात्र खंयची पार्ट एफेक्ट जाला त्या पार्ट मात आमी करीत. तेलेच छान विषय मस्त जनाक ताजे उपकार जाता. तशेंच आतां आमी नेत्रदाना विशय पळयल्यार मस्त तथ्य आनी मिथ्य आसाची. तांची एक आमगेल्या स्लायड आसा तांत आमी पळोवया कसो मुखार येता. वय आतां हें मिथ्स आसा आमगेलें. सो कसं म्हणलें हें ऑलरेडी एक डिस्कस केला फस्टाचें. वांचून आसल्यार करून नाचो. नेक्स्ट कसं म्हळ्यार केलो जण निमगितात दोळ्या प्रॉब्लेम आसला सो ग्लो दोळ ट्रान्सप्लांट करूं जातवा म्हूण निमगिताचे ना. आतां आजी काही तसल कसली एडवान्समेंट येयनी. सो ट्रान्सप्लांट जावचे तितल्या पार्ट दोळ्या पार्ट खंयचे म्हळ्यार कॉर्निया ऑलरेडी तुमगेल्या सांगला आमी. कॉर्निया सोण विंगड खंयचे ट्रान्सप्लांट करियेत. आतां आमी वायट पार्ट ऑफ दी आय स्क्लिरा म्हूण सांगला त्यावूय आमी ट्रान्सप्लांट करियेत. केलो ऑटो इम्यून डिसीजान स्क्लिरल मेल्ट एक स्क्लिरल परफोरेशन पुरो जाता तांकां आमी स्क्लिरल ट्रान्सप्लांट केलेले आसा. आनी केलो ग्लोकोमा सर्जरीसान ते स्क्लिरल ट्रान्सप्लांट यूज जाता. आनी कसं म्हळ्यार आमगेल्या कॉर्निया आनी स्क्लिरा मध्येंतू लिंबल स्टेम सेल्स म्हूण आसा. तुमी स्टेम सेल्स आयकून आसा पुरो. दोळ्यांत एक स्टेम सेल्स आसा. सो त्या स्टेम सेल्स आमी यूज करीत. सो ह्या इतले पार्ट्स दोळ्याचे मात्र ट्रान्सप्लांट करीत. विंगड खंयचेय भाग ट्रान्सप्लांट लेन्सांनी करूं जायना. ना लेन्सांनी करूं जाय. सो तांणी आर्टिफिशियल कशी घाल नासता. तशी आनी कॅम केल्या की तथ्य मिथ्य आसाची त्याच स्लायड वापसा.
डिसफिगरमेंट ऑफ फेस म्हळ्यार तोंड विकार जातवा म्हणून. वय आतां युजली कसं जात म्हळ्यार आतां एक फॅमिली एक दोळो डोनेट करता म्हूण लायक आतां घरा ते डेथ जातरी सो तांगेल मना कसं असता आमी आतां येव न्हू दोळो रिट्रीव करताची आई बँका दाखून येवन रिट्रीव करतात. आतां दोळो काडले नंतर एक नमून दिसतवा म्हणून तांगेल एक मना असता. डेफिनेटली ना आतां आमी ते कसं येता ते काडले नंतर आमी दोळो रिट्रीव केल्ले नंतरय नॅचरल लुक असता. आतां मी कसं करता ते दोळो काडले नंतर एक आर्टिफिशियल आई असता ते आमी इम्प्लांट करताची. इम्प्लांट करून एक सान स्टिच घालताची. सो दोळो क्लोज जाल्लो म्हणके असता नॉर्मल लुक असता. सो डिसफिगरमेंट डेफिनेटली आसा. मागीर आनीक नेक्स्ट आई प्रॉब्लेम जे आमी तावळी सांग ग्लोकोमा डायबेटीक रेटिनोपॅथी तांणी प्राय हे डोनेट कोरयता वेअरिंग स्पेक्टिकल ऑर कॉन्टॅक्ट लेन्स म्हणजे कन्नडात जो लेन्स दवरलेल्या मनशाने डोनेट कोरयता. ओके आतां हे एक मनशान वांचून आसतना ताका दोळ नेत्रदान कोरका म्हण एक आश आसता ताणी कसं कोरका. सो ताका आमी प्लेज म्हूण सांगशे. सो ताण कसं करता म्हळ्यार फस्ट ताका आई डोनेशनांत इंट्रस्ट आसा म्हूण जाल्यार मस्त हें आसा रिजन ऑप्शन्स आसता. एक कसं म्हळ्यार तुमगेल्या नियरेस्ट आई हॉस्पिटल एक आई बँका कॉन्टॅक्ट करता. तांणी तुमकां एक प्लेज फॉर्म म्हूण दिताची. प्लेज फॉर्म आमी फिल करता आमगेले डिटेल्स पुरा घाल न्हू. ते फॉर्म फिल केले नंतर तुमकां एक कार्ड दिताची डोनर कार्ड म्हूण. ते तुमगेल्या पॉकेटांत फूल टायम दवरना सुका पर्सान की पॉकेटांत आनी तुमगेले फॅमिली फ्रेंड्साक आनी पुरा जाणां तुमी सांगून दवरका. सो दॅट इफ इन केस आतां फ्युचरांत डेथ जाल म्हूण जाल्यार तुमगेले रिलेटिव्साक कोण नासता अशी ऑर्गन डोनर म्हूण. आनी कसं म्हळ्यार तुमगे पुरा जाणां सोशल मिडिया प्रोफायल आसा त्या प्रोफायलान ते तुमी अपडेट कोरयता हांव आई डोनर हांव ऑर्गन डोनर म्हूण. तान ते अपडेट केल्यार जाता. आतां तुमकां वचून हें करचें नाका म्हूण जाल्यार ऑनलायन फॉर्म्सय आसात आमगेले आई बँक एसोसिएशन ऑफ इंडिया आसा तान ते तुमी फिल करून ऑनलायन फॉर्म फिल केल्यार तुमी प्लेज करून दवरता. येस आतां तशें एक 25 वर्सां मनशानय कोरयता 60 वर्सां मनशानय कोरयता या कितले 80 इयर्साच्यानय कोरयता म्हूण म्हणटा. आमी खंय ते म्हळ्यार एक 100 वर्साचे एक आई डोनेट केलेलो आमी दोळो हाडला. 100 वर्सां एकली बायल मनशान केली ती गेल समेत तीन डोनेट केलेलो दोळ आमी हाड न्हू 2 जाणांक आमी हेल्प केला ट्रान्सप्लांट. आत्या डोनेशन कोरका म्हूण मन आशिल्ल्यान ते डोनर सर्टिफिकेट म्हूण तुमी दिताची म्हळ्यार तुमी ते सांगले कार्ड अंत दवरका ते आतां घरकाड दवरल्यार ते मनशान हाड म्हळ्यार दुसरे कोणें हाड ते प्रोड्यूस केल्यार मात्र तुमी प्रोक्योर करशी दोळो म्हळ्यार कळ म्हळ्यार आतां एक मनशान आई डोनेट कोरका म्हूण तागेलें काश आसा जाल्यार ताणें भरतना तागेले सोदमूत कोणें ओके नाशिल्लें नाशिल्लें. सो एक कसं म्हळ्यार आतां तुमी प्लेज केल्ले म्हूण नंतर मात्र डोनेट करता तशें कसलें ना. आतां केलो जाणां ताजी आयडी आसना आतां प्लेज करका एकेतांनी डोनेट करताची म्हणून तांकां आयडी आसना. हें डिसिशन नियरेस्ट रिलेटिव्सांनी घेव येता ॲट द टायम ऑफ डेथ जाले नंतर लागीं तांगे क्लोजेस्ट रिलेटिव्ह कोण आसा तांणी समेत डिसिशन घेव येता. इवन ताणें प्लेज करनी जाल्यार ताणें लायफान प्लेज करनी जाल्यार they have the rights to take a decision. तांणी डिसायड कोरनी डोनेट कर. वय आतां आई डोनेशन कोरका जाल्यार नेत्रदान कोरका जाल्यार मेल्लेले कितले घंटे भितर दान कोरका. ओके सो युजली कसं म्हळ्यार आतां डेथ एक स्लायड आसा आमगे लागीं हांव सांगता. येस सो आतां घरांत एक डेथ जाल्ला फॅमिलीक आई डोनेट करूं मन आसा. ओके सो फर्स्ट तांणी कसं करता म्हळ्यार नियरेस्ट आई हॉस्पिटल नियरेस्ट आई बँका कॉन्टॅक्ट करी येता. तुमकां नंबर गोतना जाल्यार आमगेल्या युनिवर्सल इंडियाचे एक नंबर आसा टॉल फ्री नंबर आसा 1919 त्या नंबरार तुमी डायल करता तांणी नियरेस्ट आई बँका कॉन्टॅक्ट करताची. हें तुमी एज अर्ली एज पॉसिबल कोरका. कसं जाल्यार म्हळ्यार आमी दोळो रिट्रीव करचे आसल्यार विदीन 6 hours ऑफ डेथ आमी रिट्रीव कोरका फर्स्ट. आनीक कसं म्हळ्यार आतां तुमी फोन केल्ले कुडले आमी तुमगेलो इन्स्ट्रक्शन्स दिताची एज अ आई बँक टीम. कसं म्हळ्यार आतां फर्स्ट आमकां एक डेथ सर्टिफिकेट जावका आमकां म्हळ्यार एक कन्फर्म जावका. सेकेंड कसं म्हळ्यार आतां खंय डेथ जाल्ला
थंय कसं म्हळ्यार तुमी फॅन आनी ऑन आसल्यार ऑफ करका. सेकंड कसं म्हळ्यार हेड ಸ್ವಲ್ಪ एलिवेट करका, मे बी 2 उशी जो दवरून एलिवेट करका, एत्तर कोन्न दवरका. आनी कसं म्हळ्यार वल्ले ओंगले की कॉटन जो आसल्यार दोनूय दोळ क्लोज करून ताजे वयर दवरका. आनी ಕೆಲವು ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಸೆ ಕೊನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂತ ಅಸ್ಲಾರಿ तांगे लुब्रिकेंट ड्रॉप्स एके एंटीबायोटिक ड्रॉप्स मध्य मध्य घालता सुका तेन्ना कसं जाता डोनर क्वालिटी लायक आसता आमी ट्रान्सप्लांट करतात. सो ह्या पुरो कोण दवर भितरी आमगेले आई बैंक टीम ಕೂಡ್ಲೆ येता, हाफ एन अवर भितर येताच. सो आई बैंक टीम येवन कसं करताची फर्स्ट फॅमिली मेंबर्स आवडून तांणी कन्सेंट फॉर्म घेताची. कन्सेंट ना अशी आमी प्रोसीड करनाची. सो आमकां पुरा डिटेल्स घेताची. डिटेल्स घेवन कन्सेंट फॉर्म तांगे फॅमिली मेंबर्सात सिग्नेचरांनी घेतले नंतर आमी आई डोनेशनाक हें करताची, तयार करताशी. हें प्रोसिजर जस्ट 15-20 मिनिट भितर जाता. आमगेले कसले रिच्युअल्स आसल्यार त्या पुरा डिले जायना. 15-20 मिनिट भितर आमी आई रिट्रीव करताची. त्यान जाले नंतर आमी ब्लड सॅम्पल काडताची. कसल्याक म्हळ्यार आतां हेपेटायटीस बी, एके हेपेटायटीस सी, एके HIV एड्स तसले इश्यूज आशिल्ल्यांक आमकां ट्रान्सप्लांट करूं जायना. ताजे खातीर पुरा जनाल ब्लड सॅम्पल आमी काडपाचीच. पुरा आमी आई रिट्रीव करतना तांकां ऑलरेडी त्या कंडिशन आसा म्हूण जाल्यार आमकां सुरेख इन्फॉर्म करता वय तांकां आमकां आई ट्रान्सप्लांट करूं जायना वय. सो आतां आई रिट्रीव करून ब्लड सॅम्पल काडून मागीर आमी तांगेले घरकड वचून करताची. वय घरकड वचून इवन मध्यरात्री समेत वचून करता. मध्यरात्री 2 घंट्याक 3 घंटे केदन आमकां कॉल येता. कसं जाल्यार म्हळ्यार आमी कितली वगी दोळ रिट्रीव करताची तितले लायक डिले केले तितले ताजी क्वालिटी उणी जाता. तुमी तर सांगले HIV आनी प्रसले जायना काडूंक म्हणून. आतां एक मनशान ताका ताणें प्लेज केला ताका नेत्रदान कोरपा म्हणून जे तागेले मरण असहज जावन जाता. एकय म्हळ्यार तो आत्महत्या करता करू पुरो या असहज जावन एक्सिडेंटार कसं जावन अपघातार तो मोर शकलो. तेन्ना तागेले पोस्टमॉर्टम कोर असल्यार तसं रानी दोळ डोनेट करत गी. येस ॲक्च्युली येस आमी पळोवचे गेल्यार आतां आमकां कॉर्निया येवची केलो यंग जनाल कॉर्निया जाता. तांगेले पुरा कारण अशी आसता हँगींग ॲक्सिडेंट असले सिच्युएशन आसता. सो तांगेल फॅमिलीन एग्री जाल्यार डोनेट करूं एग्री जाल्यार येस तांणी समेत डोनेट करूं. सो तांणी त्या मनशान प्लेज करका म्हूण ना, फॅमिली मेंबर्सांनी तांगेल फॅमिली मेंबर्सांनी त्या डिसिशन घेवं येता. येस मेन कसं म्हळ्यार आतां ॲक्सिडेंट जाले नंतर दोळ्या भितर कॉर्निया कसले डॅमेज जावचे ना. आतां ॲक्सिडेंट जाले नंतर कॉर्निया डॅमेज जाल्यार कांय यूज करूं जाय. आतां एक विश घेवन मेल्ल्यार नाजाल्यार दिवोड चाबून मेल्ल्यार तेन्ना ताजे विश तांगेले दोळ्याक वय तांकां कॉर्निया ट्रान्सप्लांट करूं जाय, डोनेशन करूं जायना. जाल्यार अपघातान तूं मेल्ल्यार दावे ते दोळ सम असल्यार मात कॉर्निया सम असल्यार कोरयेत. दुसरे कसले हार्टाचे समस्या, रक्ताची समस्या, कॅन्सर तसल्यांक वय आतां ब्लड कॅन्सर आशिल्ल्यांक पुरा डोनेट करूं जायना. विंगड ऑर्गन कॅन्सर आशिल्ल्यांक पुरा करूं बट ब्लड कॅन्सर ना. दोळ्या कॅन्सर आशिल्ल्यांक करूं जायना. दुसरी कसं पुरा लिस्ट आसले कोणा पुरा करूं जायना म्हणून. वय आतां मेन हांव सांगिल्लें म्हणकेची HIV एड्स, हेपेटायटीस B आनी C, मागीर रेबीस सुणी जाबून रेबीस जाता तांकां जायना. मागीर सेप्टिसेमिया म्हणटाच म्हळ्यार ब्लड इन्फेक्शन जावचें म्हणटा तांकां जायना. मागीर मेन ब्लड कॅन्सर हांव सांगिल्लें ब्लड कॅन्सर आनी आशिल्ल्यांक जायना. आनी पॉयजनींग. येस आतां एक कॉर्निया डोनेट केली कूडले नेक्स्ट कसं जाता ताजें. आतां कॉर्निया डोनेट केला आतां आमी कॉर्निया व्हेल्ली म्हूण लायक. आतां नेक्स्ट स्लायडांत आमी सांगताची. सो येस ओके ह्या तावळी ओके हांवें मिस जालें. सो आतां एक पटी फॅमिलीन दोळो डोनेट केले नंतर आमी तांकां डोनर सर्टिफिकेट म्हूण दिताची एज अ ॲक्ट ऑफ एप्रिसिएशन. तांकां आमी म्हळ्यार तांणी एक दोळो डोनेट केला दिला म्हूण एक सर्टिफिकेट आमी तांकां दिताची. सो कसले दुड्डनी म्हूण मेळ्ळा. दुड्डांनी कसलें ना. इट्स अ ॲक्ट ऑफ चॅरिटी, ॲक्ट ऑफ कायंडनेस. सो आतां दोळो काडले नंतर कसं जाता खंय वता म्हणून. सो आमगे लायक आई बँक म्हूण आसता. सो आई बँक इट्स अगेन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन.
सो त्यांनी कसं करता म्हळ्यार आतां ह्यान दोळे आमी एक स्टोरेज मिडिया म्हूण आसता तांतूं आमी दवरताशी. सो तांतूं ऑलमोस्ट आतां कॉर्निसॉल मिडिया म्हूण आसता ते ऑलमोस्ट 2 वार थंय स्टोर करूं येता. आनी एक MK मिडिया म्हूण आसा ते ऑलमोस्ट 4 दीस थंय स्टोर करूं येता. सो ते आमी आय बँका आयली कुडले आमी एक मायक्रोस्कोपा थ्रू पळयताची म्हळ्यार क्वॉलिटी चॅक करताची ते कशें आसा ताजे हेल्थ कशें आसा. मागीर एक स्पेक्युलर मायक्रोस्कोपी म्हूण आसा म्हळ्यार हांव सांगिल्लें न्हू कॉर्नियल एंडोथिलियल सेल्स आसात ताजी आमी हेल्थ पळयताची. सो पुरो ओके आसल्यार खंयचे टायप ट्रान्सप्लांटा सूट जाता म्हूण आमी ग्रेड करताची. त्या नंतर कोण पुरो आमगेले वेटिंग लिस्ट आसा तांकां आमी फोन करून इन्फॉर्म करताचे अशी अशी आय डोनेशना दोळ आयला सो तुमी ऑपरेशनाक येवका म्हणून. सो हांव सांगिल्लें म्हणकेची वेटिंग लिस्ट हॉड आसा आमगेल्या देशांतू. हांव सांगिल्लें म्हणके 1,00,000 कॉर्निया ब्लायंड आसाची बट आमगेल्या इंडियान एक 20,000 25,000 तितले. सो तुमी कंपेर करूं जायना तितले गॅप आसा इंडियान. तो लक्षगटलेन जन अगत्य आसा जाल्यार अगत्य आसा बट दान दावडे तशें डिमांड चड आसा सप्लाय उणें आसा अशें ताजे विशयार अनेक एक स्लायड वय. सो ह्यांची सो डिमांड चड आसा सप्लाय मस्त म्हळ्यार मस्त. सो मिगेल्यार हें कसं म्हळ्यार मस्त जनान मुखार येवका आय डोनेशन हें कर न्हू डोनेट केलें तितलें छान. आतां एक आय डोनेट केलेल्या मनशाक ते एक गोप्य जावन जावका म्हळ्यार ताका ओपनली कोणाक सांगच्या मन ना या एक रिसिपियंट या कोण ते नेत्रदान काण घेता की ताजी सर्विसीस ताका काय ते एक कोणाक सांगूक इंट्रस्ट आसना म्हूण तुमी ते गोप्य जावन दवरता किंवा सिक्रेट दवरता की ते न्ही ओपन सांगतांची ना. आतां कोण डोनर कोण रिसिपियंट कोणाकय आमी रिवील करूं ना. ते रिवील करूं इट्स नॉट इन लीगल इनलीगल. सो ते आमकांय कळना एक एक बट आतां कोणी दान करताची. सो आमगेले मस्त टिश्यूज आसता आमी हें कोणाक म्हूण ते आमी पळोवन हें करपाचें ना. दोळ आयला आमी तांकां विजन दिताची. सो आमकांय कळना सो इट इज प्युअरली कॉन्फिडेन्शियल. म्हळ्यार ते तुमी ते दृश्टी काडलेले म्हळ्यार नेत्रदान केलेले मनशाला जे टॅग आसना म्हणून वय आमी ना ते एक नंबर आसता तितलेच. आतां आय बँक आयल एक नंबर आसता आय बँका रेजिस्ट्रीन तो तांगेले पुरा डिटेल्स आसता बट आमकां ते दोळ येतना तांचो नंबर मात्र आसता नांव हें तें कसलें आसना एज आनी पुरा सांगून रिलीजन तसलें आसना. एक एज क्वॉलिटी आनी आमगेले सेल काउंट म्हूण आसा त्या इन्फॉर्मेशन दिताची तितलेच बदल कसलेय डिटेल्स आमकां आसना. कॉज ऑफ डेथ एक सांगताची तितले. तशीच आतां आय बँक म्हूण तुमी म्हणलें हे प्रत्येक आस्पत्रेंत आसा की प्रति आस्पत्रे आसना एक ಕೆಲವು ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತೂ तांकां ते एक रेकग्निशन जावन मेळचें तसलें हें. सो ऑलमोस्ट इंडिया ಅಂತೂ 750 ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ कर्नाटकांतू 32 आसा 30 to 32 ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ आसाची. कोडयालांत 3-4 आसाची. सो डेफिनेटली लागीं कसं आसल्यार कॉन्टॅक्ट करचें आसल्यार आय बँक डेफिनेटली आसा. सो तांणी पुरा आमगेल्या दोळ कलेक्ट करचे क्वॉलिटी आमी पळोवचे पुरा करून दवर. आतां नेत्रदाना विशयार आमी एक जागृती हाडोवचे या अवेरनेस हाडोवचे कितली गरज आसा कितले अगत्य आसा. आतां हांव ऑलरेडी तुमकां स्टॅटिस्टीक सांगला 1,00,000 कॉर्निया ब्लायंड बट जस्ट एक 20,000 जन मात डोनेट करताची. सो तें एक स्लायडान तूं दाखयता. सो आमी नेक्स्ट येस सो आमी प्रति वर्स आय डोनेशन अवेरनेस फोर्टनायट म्हूण आमी दवरतात. तें केदन म्हळ्यार ऑगस्ट 25 दाखोवन सप्टेंबर 8 थंय 2 weeks हें आसता. सो तेदन आमी कसं करताची मस्त स्कुलान तूं कॉलेज आसा वचून आमी आय डोनेशना बगे तांकां अवेरनेस दिता पब्लीक अवेरनेस दिताची. आनी तांगेले ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन पोस्टर मेकींग कॉम्पिटिशन मागीर एस्से कॉम्पिटिशन पुरा आमी दवरता. सो दॅट इवन चडू हांकां ताजे बगे एक इन्फॉर्मेशन माहिती आसूं म्हणून. सो तें पुरा दवरून आमी इवन तांकां प्लेज फॉर्म कोण पुरा रेडी आसा तांकां प्लेज फॉर्म समेत दिलेलो आसा. कितले की जणांनी प्लेज फॉर्म सायन केलेले आसा. आनी आमी इवन रॅली कॅम्पेनिंग पुरा दवरता. खंय तें म्हळ्यार एक कॅम्पेनिंगांत आमी कशें केलें म्हळ्यार पुरा जनां दोळ्याक आमी कर्चीफ एक पट्टी बांदून
एक रॅली केल्या म्हणारी ब्लाइंड मनशां कशी फील जाता कोणाकय 1 मिनिटा चड वॉक करू जायना सो इमॅजिन कराची 1 मिनिटा चड आमकां त्या पट्टी घालू जायना बट ब्लाइंड मनशां लाईफ लॉंग फुल डे तांणी तशें आसुका डे अँड नाईट तांणी तशें आसुका सो तुमी तांगेल लाईफ इमॅजिन करयत कितली कश्ट म्हणून सो तें आमगेल्या मना आयलें एटलिस्ट आमकां ते डोनेट करचें तितलें हें आयलां लायक म्हणून तशें अत्या कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट करतरी तांचे सक्सेस रेट कितलेस जाल्यार दृश्टी तांकां कितली लायक जावन दिसता तांगे लायफांत तांगे जिवनांत कसं नमनेचे बदलाव येता वय आतां कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट कोणा करचें कॉर्निया ब्लाइंड आशिल्ल्यांक मात्र सो तेन्ना कसं जाता रेटिना तांगेल रेटिना एक लेन्स त्या पुरा भितवयचे पार्ट्स पुरा हेल्दी आसल्यार तांगेल विजन भारी लायक रिकवर जाता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇವನ್ 90 to 100% ವಿಷನ್ ಎತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ರೆಟಿನಾಚಿಗೆ ವೀಕ್ ಆशिल्ली ಮಿತಿ ಮೇ ಬಿ 60 to 70% ವಿಷನ್ ಎತ್ತ ಬಟ್ ತಂಗೆ ಡೈಲಿ ಕಾಮ್ ಕೊರ್ಚಿ ತಿತ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎತ್ತ ಅಂತ ತಂಕ ಜಾಬ್ ಮೇಳ್ಚಿಕಿ ತಂಗೆ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಕಿ तें पूरा खंयच्याकय एफेक्ट जायना मस्त जाणा आतां चेडू हांकां आमी ट्रान्सप्लांट केल्लें तांणी खुशेर स्वीट्स घेवन येतात मॅडम म्हगेलें एग्जाम पास जाल्ल्या म्हणून तें पुरा आयकतना मस्त खूश जाता मस्त खूश त्या ट्रान्सप्लांट केलेल्या मनशान कंप्युटर येता आनी प्रबेस वता डेफिनेटली बोश ते कसं रिस्ट्रिक्शन आसना सो मेन 6 months to 1 year तुम्ही करेक्ट ड्रॉप्स घालून त्या ग्राफ्ट एक कॉर्नियल ग्राफ्ट सेट जाल्ले नंतर बॅक टू नॉर्मल कसले रिस्ट्रिक्शन्स कसलेही आसा तुम्ही कंप्युटर की मोबाईल पळोवचे पुरा रुटीन आमी म्हणून तशीच आत्या आमगेले कॉर्नियाचे या दोळ्याचे हेल्थ चांग जावपा म्हण जाल्यार कसले विटामिनाचे सप्लिमेंट घेवचे या विटामिन ए जो विटामिन डी ताचे कसले सप्लिमेंट घेवचे गरजेचे की युजली ना आमगेले नॅचरल फुडान तुची हें करयत आमगेले मोट्टो मागीर जळक्या कॅरेट्स तें पुरा नॅचरल फुडान तूं मॅनेज करयत तशीच एक आनीक एक कंडिशन आसा झिरोफ्थॉल्मिया म्हणून म्हणल्यार दोळो सुकचे तांकां एक रोग तांकां दोळे सुकता तसले मनशांनी कॉर्निया डोनेट करत गी झिरोफ्थॅल्मिया वयर ते डिपेंड जाता आतां झिरोफ्थॅल्मिया ते व्हायटमिन ए डेफिशियन्सी बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ माहिती वय सो व्हायटमिन ए डेफिशियन्सी तांतू मस्त ग्रेडिंग आसता तू माइल्ड दाखोवन सिवियर ते सो आतां कशें जालां म्हणल्यार आमगेले चेडूं वॅक्सिनेशन आवटूची व्हायटमिन ए चे तांणी सप्लिमेंट्स दिता चेडवांक सो त्या सप्लिमेंट्सान तांगेले ते झिरोफ्थॅल्मिया येवचे चान्सीस आतां मस्त उणी जाला फुडें काळांत तो मस्त आशिल्लें बट आतां मस्त म्हळ्यार मस्त उणी जाला आनी आमगेले डायट फूड आनी पुरा लायक आशिल्ली मिती झिरोफ्थॅल्मिया आतां मस्त उणी जाली येस सो झिरोफ्थॅल्मिया आशिल्ल्यानी ड्रायनेस आशिल्ल्यानी माइल्ड आशिल्ल्यान डेफिनेटली करयत सिवियर झिरोफ्थॅल्मिया कसं जाता कॉर्निया एफेक्ट जाता कॉर्निया मेल्ट तें पुरो जाता तसल्यांक आशिल्ल्यांक करूं जायना बट आतां झिरोफ्थॅल्मिया मस्त उणी जाला तशीच दुसरे दोळ्याचे रोग आसाची युव्हीआयटीज स्क्लिरायटीज विकेज सिंड्रोम अशें म्हणून वार नांव आसाची हानी पुरा कॉर्निया डोनेट करत की वय त्या पुरा स्क्लिरा रेटिना पुरा एफेक्ट जाल्यार कॉर्निया कसली तोंदरी ना जाल्यार डेफिनेटली डोनेट करत येस आतां एक मनशाक म्हाका डोनर जावपा म्हण एक आसल्यार ताणें कसं कोरका तुरंत कसं कोरका तक्षण कसं कोरका डोनर जावपा जाल्यार वय सो हांव तें सांगील म्हणके तुमी प्लेज फॉर्म फिल कर तुमकां आतां लागीं आय बँक वचचा टायम ना हें ना म्हण जाल्यार ऑनलायन करयत आनी तुमगेले कसले लागीं जेन्ना पुरा इन्फॉर्म करका मागीर आमगेल्या कसले सोशल मिडियान तुमी अपडेट करत तुमगे प्रोफायलान तूं अपडेट करयत फस्ट मन कोरका आनी पण आमगेल मस्त कोण आमगेल लेट डॉक्टर राजकुमार आलेच आमगेल गोतस ताणें 2 दोळे डोनेट केला इवन द लेट पुनीत राजकुमार ताणें समेत दोळ डोनेट केला तागेले 2 दोळे 4 जणांक विजन मेळ्ळां आमगे विंगड सेलिब्रिटीज पळोवचे गेल्यार ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन मागीर आमगेलो तो जाकीर हुसैन तांणी पुरा प्लेज कोन्न दवरला आमगेले डेथ जातरी आमगेल्या ऑर्गन्स आनी दोळो डोनेट करताची म्हूण सो मस्त जनान केला सो इट शूड कम फ्रॉम विदीन कसले म्हळ्यार आतां पण आतां डेथ जाल्ले नंतर आयदर वी बर्न द बॉडी एके पुरताची त्या वेस्ट जावचे बदलाक
कोणाकय पूण एक लायफ तांकां सेकंड लायफ एक मेळचे चान्स आसना म्हणून तशें. आता दोळ डोनेट कोर न्हू एक मनशान ताजे ट्रान्सप्लांट काडून घेतल्यार ह्या म्हळ्यार एक मिथ हे तांणी लेखता कसं म्हळ्यार तांगेले दोळ्या कलर चेंज जाता म्हणून म्हळ्यार एक दोळ्या मात ट्रान्सप्लांट जाल्यार एक दोळ एक कलर आसता आनी एक दोळ्यान एक कलर आसता म्हणून तांकां भंय आसता. हा कितले सम कलर चेंज जायना. हांव सुरे फस्ट स्लायडान तेन्ना सांगला तुमकां कलर येवचे दोळ्यान तूं दोळ्या भितर आयरिसां निमित्ती. सो आमी ट्रान्सप्लांट करतना तुमगेल आयरिस तशी आसता, सो तुमगेल ब्राऊन कलर तशी आसता. आमी ट्रान्सप्लांट करचे जस्ट कॉर्निया, त्या प्युअरली ट्रान्सपरंट स्ट्रक्चर. सो तुमी ट्रान्सप्लांट केल्यार तुमगेल दोळ्या कलर डेफिनेटली चेंज जायना. आता ट्रान्सप्लांट या खंयच्याय नमनेचे एक शस्त्रचिकित्स म्हणटना जना एक मना भंय आसता, अयो ते करूंक हांवें दोळे ऑपरेशन म्हळ्यार त्यावे दोळो तशें म्हूण भंय आसता. स्वल्पशील दृश्टे पुरा गेल्यार म्हूण त्यावे एक भंय आसता. असल जनाक तुमी कसं म्हणटाच? ओके ऑपरेशन म्हळ्यार भंय आसता, पुरे जण आसता, बट डेफिनेटली मोटिवेट करता तांकां. कसं जाल्यार म्हळ्यार आतां केलो जण तांणी जावन निमगून येतात. आतां एज ओल्ड एज आशिल्ले सांगतात म्हाका चेडूं पळोवका म्हगेल नात्रा पळोवका, तें पुरो निमगून येतात. मोटिवेट जालेल्यांक आमी कुडले हें करता, बट मोटिवेशन नातिल्यांक आमी तांगेले थोडे चड टायम स्पेंड करता. तांकां दिसल्यार कसो पुरा बेनिफीट तांगेल काम तांणी करियेत विंगडा वेळ डिपेंड जावका म्हूण ना. तें पुरा तांकां आमी उल्लो न्हू तांगेले एक मनाक आमी एक हें दिव न्हू डेफिनेटली तांकां कन्विन्स करियेत. आनी तांणी केल्ला समेत कोर न्ही तांणी येवन कुशेरी हो आतां म्हाका म्हगेलें एटलिस्ट डेली काम करचें तितलें म्हाका एक दृश्टी दिसतना म्हूण तांकां एक तांणी एक इंडिपेंडंट जावन काम करतात. करेक्ट तातले कोणे हात धरका एक इंडिपेंडंट जावन आसता. आतां म्हगेला खेरीच प्रश्न, एक मनशान आय डोनेट करता जाल्यार तुमी तांकां कशी तांकां इन्स्पायर करताच? मेन कसं म्हळ्यार आमगेल्या स्टोरीज आतां एक आतां आमगेले पेशंट्सा स्टोरीज तांकां आमी सांगताची अशी अशी चेडूं जावन निमगून येताची तांगेलें एज्युकेशन. आनी मेन कसं म्हळ्यार आमी त्या ब्लायंड मनशाला प्लेसार बसून कशी म्हणून आतां हांव सांगेल म्हणके दोळे एक मिनीट आमी करची बांदून एके दोळ बंद करून एकड तेकड भोंवन पळया म्हूण सांगता. कशी फील जाता, कितली कश्ट फील जाता, आमकां थोडे मुखार समेत वचचें जायना. सेम त्या ब्लायंड मनशान तांगेल दीस रात्री डेली काम तशें करता, एक बोड्ड घेवन वचुका, कोणा वेळ डिपेंड जावका. सो वी प्लेस देम इन देयर शूज आनी तुमकां सांगता एक्सपिरियन्स कोण पळय कशें जाता. सो त्या तुमकां ते पेन फील जाल्यार डेफिनेटली आमकां एक डोनेट करचें तितलें मन डेफिनेटली येता. कसं जाल्यार आनीक कसं म्हळ्यार तें वेस्ट जायना. आमी डेफिनेटली आमगेलें जीवन जाल्ले नंतरय आमगेले दोळ्या थ्रू विंगडाक पळोवच्या मेळटा म्हूण तें एक हें जावन इतले वेळो नेत्रदान अ डिस्कशन ऑन कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट अँड आय डोनेशन ह्या विशयार संपूर्ण माहिती दिलेले डॉक्टर अपर्णा एन नायक हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अपर्णा. तशेंच आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.